राय पंचायत मैदानार जाल्ल्या 33व्या आलेम रोलिंग ट्रॉफी इंटर विलेज फुटबॉल सर्तीच्या उपांत्य फेरयेंत युनायटेड क्लब ऑफ वेर्णान नुवे FC टायब्रेकरान 8-7 अशी मात दिवन उपांत्य फेरयेंत प्रवेश केलो। नुवे SCच्या शेनॉय कोलाकोन 8व्या मिनटाक आनी इनासियो कोलासोन 14व्या मिनटाक गोल करून आघाडी केल्ली। मात युनायटेड क्लब ऑफ वेर्णाच्या स्टीफन सतरकारान 29व्या मिनटाक आनी क्लिफ्टन रिबेलोन 36व्या मिनटाक गोल केल्ल्यान मॅच टाय जाली। उपरांत टायब्रेकरान युनायटेड क्लब ऑफ वेर्णान अचूक गोल करीत जैत मेळयले। युनायटेड क्लब ऑफ वेर्णाच्या स्टीफन सतरकाराक मॅन ऑफ द मॅच पुरस्कार फावो जालो। आयची गेम तुका कशी लागली? आयची गेम बरी जाली। सगळे पेज आमचे बरी टफ फायट दिली, बरे खेळले सगळे। पहिले तुमचेर 2 गोल पडले, अशें कशें जालें? मागीर आमकां ती हे आलोली एबिलिटी आलोली ड्रॉ करपाक आनी इवन जिखपाक आनी जायते चान्सीस क्रिएट केल्ले, पूण स्वतान आमी जिखले। 1-1 तुमी 3 चान्स मिस केले, अशें कितें? प्रेशर सिच्युएशन केन्ना जाता तशें, एक फाटी चुकता तशें एक फाट। आतां फाटली गेम आनी आयची गेम कितें डिफरन्स आसा? फाटली गेम आज आनी बरें खेळ्ळें आमी, ह्यो गेमी फकत चान्सीस आमी कन्वर्ट केले, फकत गोल। तुजे फ्युचर्स प्लॅन्स कितें आसा? फ्युचर प्लॅन्स कांय ना, जाता तो हाय लेवलार खेळपाक आनी नाव। आतां हे धाकटे भुरगे येतात न्ही, अंडर 13-14, तांकां तूं मॅसेज कितें दिता, कितें सांगूंक सोदता? हार्डवर्क कराय आनी सदां प्रॅक्टीस करून आनी इम्प्रूव करून तेंगे आनी फ्युचर आनी वयचो, सदां हार्डवर्क करून। आयची गेम तूं कितलो पर्संट ठेवला अशें दिसता तुका? कितले पर्संट तुजी गेम? 60-70%। अशें कित्याक जालें? मातशें टायर्डनेस जालें आनी ग्रासूय व्हडले आहाय ग्रावंडाचेर, सो मातशें टायर्डनेस जाता।